आजपासून जे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनच्या अंडर जे UG प्रोग्राम्स आसा, एडेड प्रोग्राम्स, गव्हर्नमेंट प्रोग्राम्स आणि जे सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम आहा तांचे आजपासून ऍडमिशन सुरू जाल्ले आसा. तर जे 12th स्टँडर्ड भुरग्यांनी आतांच जे पास आउट जाल्ले आसा तांच्यांनी DHE गोवा या पोर्टलाचेर वचून आपले रजिस्ट्रेशन करून ऍप्लिकेशन कंप्लीट करचें. आता ह्या फावटी आमी ऍप्लिकेशन करपाक भुरग्यांक डिफरंट ऍप्लिकेशन विंडोज दवरल्या. फॉर एग्जाम्पल ज्या भुरग्याक BA, BCom, BSc होम सायन्स करपाचा तेणी खंयचेय 3 प्रेफरन्सीस दिवन आपले कॉलेजचे 3 प्रेफरन्सीस दिवन सिलेक्शन करपाचे ऍप्लिकेशन विंडो पोर्टल ऍड करपाचे. तशेंच ताका सपोज एक कॉमर्स भुरगे आसा आनी ताका सपोज BBAकूय अप्लाय करपाचे आनी BComकूय जर अप्लाय करपाचो आसा जाल्यार तेणी सेपरेट ऍप्लिकेशन करचें. सिमिलरली जर कोण आर्ट्सचो भुरगो आसा ताका BAकूय अप्लाय करपाचें आसा, BA LLBकूय अप्लाय करपाचें आनी से फॉर एग्जाम्पल BA BEdकूय अप्लाय करपाचें जाल्यार तेणी 3 डिफरंट ऍप्लिकेशन करपाचें. पण तेणी रजिस्ट्रेशन एकूच वन टायम करपाचें आनी ऍप्लिकेशन 3 डिफरंट ऍप्लिकेशन करपाचें. ह्या वर्साच्यान आमी BA BEd आणि BA BL हे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनच्या अंडर ऍडमिशन कावन्सिलिंग जातले. आणि जे BA LLB भुरगे अप्लाय करतले तांच्यांनी एक नोट करून घेवचें की ह्या BA LLB कोर्साक एंट्रन्स एक्झाम ही प्री रिक्विजिट आसा. तो आमी इन्फॉर्मेशन हे वेबसायटीचेर घातलेलें आसा. जशें भुरग्यान ऍप्लिकेशन कंप्लीट केलो की जे कॉलेजच्या वेबसायट वचून कॉलेजचे प्री रिक्विजिट जो सिलेबस आसा तो रिफर करून घेवचो. हे जे पोर्टल आज ओपन जाल्ले आसा ते नेक्स्ट मंडे 5 जून पर्यंत टील मिडनायट ओपन आसतले.